देवाचे उतर ह्या नियाल मालांत सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. जेजू एक मागण्याचो मनीस. मागणे जावन आसा ताच्या जिविताचो एक खेरीत भाग. आपल्या जिवितांत कसलेय कार्य करूंक वेताना जेजू मागणे करतालो. मागण्या वरवीं जेजू बापा लागीं उलयतालो आनी बापा लागीं एक जातालो. आपले जिविताचे फुडलें पावल मारूंक वेताना मागण्या वरवीं बापाचें बोल तो घेतालो. मागण्या वरवीं बापा आनी ताचे मदें एक खोल संबंद आसलो. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां जेजूच्या रुपांतराची खबर मेळटा. जेजू आपल्या तेगा शिसांक घेवन मागणे करूंक एका दोंगरार वेता आनी थंय ताचें रुपांतर जाता. बापाचो असो ताळो आयकूंक येता, हो म्हजो पूत, ताचें आयकात, जेजूचें आयकात. आमी जेजूचो ताळो कशी आयकतले काय? जेजू आमचे लागीं मागण्या वरवीं उलोवंक सोदता, पूण आमी मागण्यांक वेळ दिता काय? मागणे आमच्या जिविताचो माज जाला काय? कसलोय थाराव घेवचे आदीं आमी मागणे करता काय? मागण्यांक वेळ दिता तो मनीस भागिवंत अशें म्हणूंक जायना, पूण खासगी जिवितांत येतल्या आडकोलींचेर, कोश्टांचेर आनी तालण्याचेर जोईत व्हरूंक बाप बोल आनी घोटाय दिता. आयज थोडो वेळ एक एकसुरे सुवातेर वचुया आनी मागण्यान वेळ सारुया. मागुया. मोगला बापा, तुजे आसने आमकां लाबय. मागण्यांक वेळ सारूंक आमकां शिकय आनी जेजू भाशेन पवित्र आत्म्याच्या आदारान तुजो ताळो आयकूंक आमची मनां आनी काळजां उक्ती कर. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळें देखून देव बरें करूं आनी परतून मेलसोर खुशाल राव, बरवाशान राव.